मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगळीं आमी उबी रावून यज्ञकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करुया. गायनाचो अंक A36 पेज 20. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवेही आसो. बगाळ भाव भयणीनो, आमच्या आस्कार्याक भाग्यवंतांतून ताका मान दिवंक हे सेगीत 14 दीस आमी हांगासर हाजीर जातले. हांव एक कुटुंब कसो आनी आमकां एक नमुनो आसा आमच्या कुटुंबाक, म्हळ्यार कालच्या दिसाची परब पवित्र त्रित्वी देवाची परब आमी समोर उमल्या. आनी आतां गायन आमी केलां, तांकांच उलो मारला, बापाक पुताक पवित्र आत्म्यांक. आनी ही मिसाची भेट आमी सुरू केल्या. आमी दर एकलो कुटुंबाचे वांगडी आनी आमचो आमचे कुटुंब कशें चलतात, कशें आमी जियेता आमच्या कुटुंबांनी, ताचेर आयज लक्ष घालुया. आनी आमच्या कुटुंबान बरें वातावरण सारकें ना जाल्यार ह्या पयलो कुटुंब पवित्र त्रित्वी ओरिजिनल फॅमिली हाची आमकां स्फूर्ती मागुया. आनी आमचें कुटुंब जी देवाची येवजण आसा ते जेवजणे प्रमाणे आमचे चलोवंक आयच्या दिसा मागुया. दुसरे सुवातेर आमी आयज 5 तारीख जुनाची संवसारीक पर्यावरण दीस आमी पाळटा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आनी पर्यावरण म्हळ्यार सगळें सैम. आमी ह्या सैमाचे आनी सैंबूय ह्या सैमाचे आमी घटक, आख्खें सैमूच एक फामील कशी. आमीच न्हय आमचो धाकटो कुटुंब, सगळें आख्खें सैम तेंय सांबाळूंक, ह्याय सैमाची जतन आमी घेवंक. सैमूच कय आमचे, आमी त्याचे वांगडी, सैम आमच्या कुटुंबाचे वांगडी. असल्या धरणान ह्या सैमा सगळें आमी पळोवंक आनी आख्खो कुटुंब सैम धरून आख्खें पर्यावरण आमी एक कुटुंब कसो देवाक मानता तसो आमी जियोवंक आयच्या दिसा ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून मागुया. आमच्या घराब्यांनी, आमच्या कुटुंबान शिल्लक कारणां खातीर जायते फावट आमी समजून घेवंक ना, एकामेकाक मान दिवंक ना, एकामेकाक ओकमान लेगून आमी केला.
शिराप लेगून घातल्यात, गाळयोय घातल्यात. या आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक आमी दुखयल्यात. या आनी दुसऱ्या सगळ्या पातकांचें खालतीकायेन बोक्षोणें मागून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें साई पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या संसारांत मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव बरें म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेश्वरा, तूं संपूर्ण एकवट आनी खरो मोग तुज्या बावाडत्यांक म्हळ्यार आमकां एक काळीज आनी एक मोन दी. अशें तुजी पवित्र सभा एक चितान आनी एक मोनान सुदारूं आनी बावाडताची स्वता वळखून सगळीं तिची भुरगीं तिचो अखंड एकवट सांबाळूंक थीर रावूं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. तोबिताच्या पुस्तकाची सुरवात. ही तोबिताची कथा. तोबीत तोबियालाचो पूत, वो अनानियालाचो, अनानियाल अदुलाचो पूत, हो गबायलाचो आनी हो गबायल आसिल्याचो सोस्तींतलो आनी नेफ्तालीच्या कुलयेचो. शालमानेसेर आसिरीच्या राजाच्या दिसांनी तिस्पेतान तोबिताक निर्वाशी करून हाडलो. तिस्बे म्हणल्यार वयल्या गालिल्या प्रांतान हाजोरा वयर केदेंच नाफ्तालीचे दोखिनेक सेफाताचे उत्तरीक मातशे ओस्तोमते वाटेन उत्ता. 50व्या दिसाच्या पोरबे दिसा म्हणजे 7 सातोळ्याच्या पोरबे समोर एक बरें जेवण म्हाका तयार केलें. हांव जेवणाक बसलो. जेवणाचे खूब जिनस आसले ते पळोवन हांवें म्हज्या पुता तोबियासाक म्हणलें, वच म्हज्या पुता आनी आमच्या भावा मदल्या आजून सर्वेस्पराक विस्वाशी रावलोल्या एका गरीबाक आपोवन हाड. हांव तुका हांगाच रावतां. आमच्या भावा मदें एका गरीबाक सोडून तोबियास गेलो आनी परतो येवन ताणें म्हणलें, बापा. हांवें जबाब दिलो, कितें जालें पुता? तोबितान सांगलें, बापा, आमच्या लोकाचो एका पुताक जिवेशी मारला आनी नाक्यार उडयला. तो आजून थंय आसा. जेवण चाकूंक पर्या नासतना हांव सुडसुडीत उठून गेलो आनी त्या मनशाच्या मोडें बाजारांतले काडलें आनी म्हज्या एका कुडान घालें आनी दीस दारीर पडो पर्यान थंय तें दवरलें.
पत्तो आयलो आनी म्हजे हात धुवन दुकानी जेवलो. तेन्ना बेतेला विशीं आमोस प्रवादी उलयला त्या उतराचो म्हाका उगडास आयलो. तुमच्यो परबो सोंपून तुमचेर येतोलें दूख, सगळे गितां गायनाचे सुवातेर आसतले विलाप. आनी हांव रडलो. दीस पडटच हांव गेलो आनी एक फोन काडून हांवें ताका थंय पुरलो. मस्कऱ्यो करून म्हज्या शेजाऱ्यांनी म्हणलें, पळयात तो कोणाकूच भियेना. असलेच कोन्नेक लागून आदीं ताका मारूंक सोदताले. फाटले फावटी ताका पळोवन वेचें पडलें. पूण पळयात तो नव्यान हांगा मेल्ल्यांक पुरता. देवाचें उतर हें. जबाब, जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. जबाब, जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदैव. जबाब, जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्काय, ताच्या प्रमाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल कालचाचो आनी सुगुणी. जबाब, जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उणें दिता. प्रमाणीकपण तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते खाली. जबाब, जो कोण सर्वेस्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्ल्यांतलो मालगडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. भाग्यवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सगल्यो वस्तू रचल्यात. रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलेलें कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. एका मनशाक उजवाड आयतलो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना.
आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचेच पुरजेन ताका मानून घेतलो ना, पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंडावणेन न्हय, मनशाचे खोशेनय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो देव तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताचो महिमा आमी देखला. वो महिमा बापाच्या एकल्याच पुताचो खाशा महिमा. जेजो क्रिस्ताचें शुभ तो महान बगाळ भाव भयणीनो, आयज थावन आमच्या आस्काऱ्याक आमी सेगीत 14 दिसांगाचोर येवन मान दितले. हांव हे भक्तीन आमी वांटो घेतले. हांव हो आमचो भागीवत आंतोन स्वर्गार्थान येवंक ना. ओळम्या भाशेन बेश्टो जमनींतल्यान वयर सरोंक ना, कुपांतल्यान पडोंक ना. तो कुटुंबांतल्यान आमकां मेळ्ळा. कुटुंबांत ताण जल्मलो आमचे भाशेन, कुटुंबाचो एक वांगडी. आनी आयज पयलोच विशय आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमी घेतला तो म्हळ्यार देव एक कुटुंब. आमी ह्या कुटुंबाची वांगडी. देव एक कुटुंब, आमी ह्या कुटुंबाची वांगडी. इंग्लीश भाशेन गॉड एक्झिस्ट्स as a triune family, we belong to this family. आयच्या दिसाचो हो विशय आनी हो आयचो नियाळ आमी करूं ह्याच दोनया देवाक आमी उलो मारुया आनी एका गितांतल्यान हो नियाळ आमचो फुडें व्हरुया. दोनी देव आमचो भोव मोगाळ, जेजू क्रिस्त आमचो भोव दयाळ, जमल्या हांगा भुरगीं सगलीं गावूंक संतोशान महिमा तुजी. तुवें सायबा आमकां पयल्याय, पातकां सोय बांदली आमकां राखल्याय. ओल्याक तुज्या पाळो दिता, वळवीक तुजी आमी गायता. तुवें सायबा आमकां पयल्याय, पातकां सोय बांदली आमकां राखल्याय. ओल्याक तुज्या पाळो दिता, वळवीक तुजी आमी गायता. दोनी देव आमचो भोव मोगाळ, जेजू क्रिस्त आमचो भोव दयाळ, जमल्या हांगा भुरगीं सगलीं गावूंक संतोशान महिमा तुजी. तुजी जाणवाय स्वर्गा राजाची, आमचे जिणेक ती चड फायद्याची. तुजें जिवीत सालवो साव आमचें, कोर आमचें जिवीत त्या मोगाचें. तुजी जाणवाय स्वर्गा राजाची, आमचे जिणेक ती चड फायद्याची. तुजें जिवीत सालवो साव आमचें, कोर आमचें जिवीत त्या मोगाचें. दोनी देव आमचो भोव मोगाळ, जेजू क्रिस्त आमचो भोव दयाळ. जमल्या हांगा
भुरगीं सगलीं गावूंक संतोषान महिमा तुजी स्वीकार तूं कोर आमकां देवा गोठाय आमकां दी पवित्र आत्म्या बोर तूं मोगान एकामेकाच्या पावय आमकां सुखाक सुरगीच्या स्वीकार तूं कोर आमकां देवा गोठाय आमकां दी पवित्र आत्म्या बोर तूं मोगान एकामेकाच्या पावय आमकां सुखाक सुरगीच्या दोनी देव आमचो मोगाळ जेजू क्रिस्त आमचो दयाळ जमल्या हांगा भुरगीं सगलीं गावूंक संतोषान महिमा तुजी गावूंक संतोषान महिमा तुजी हो जावन आसा आमचो देवनी देव भोव मोगाळ मोस्ट लविंग जेजू क्रिस्त ताचो पूत भोव दयाळ मर्सीफूल फूल ऑफ मर्सी कंपॅशनेट बळवंत काय दिवपी पवित्र आत्मो आतां आमी उतरां गायल्यान हो तो पयलो कुटुंब ह्या कुटुंबांत एकामेकाचो म्युच्युअल रिस्पेक्ट आमी म्हणटा एकसार रिलेशनशीप आमकां दिश्टी पडटा बाप आपल्या पुताची ओडवीक सांगता हो म्हजो आपुरबायेचो पूत कोण तो आपलो पूत जेजू क्रिस्त दुसरो जोण कायलचो हे पवित्र त्रित्वेचो ट्रायन फॅमिली आमी आयचो विशय पुताची ओडवीक सांग हो म्हजो आपुताचें आयकात हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादोसपण आसा बाप पुताची ओडवीक गायता पुताची ओडवीक सांगता पूत बापाची ओडवीक सांगता म्हज्या बापाच्या घरान जायत्यो सुवातो आसात हांव तुमकां ती सुवात थंय तयार करूंक वयता म्हजो बाप आनी हांव एक जें कितें हांव करतां तें बापाचें जें म्हजें तें बापाचें जीं कामां हांव करतां तीं बापाचीं म्हजो बाप काम करता तसो हांव करतां बोगोर बोगोर बाप म्हज्यो आज्ञा सांबाळटा ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताची सेवा करतले हांव पूत बापाची ओडवीक सांगता हांव गेल्या उपरांत तुमी निर्वोज जावपाची गरज ना घुस्पपाची गरज ना शारोती धाडटलो पवित्र आत्मो तो तुमकां सगळें मनान हाडटलो कितें उलोवचें कशें सांगचें कितें सांगचें कशें चलचें तें तुमच्या मनान घाल ही वील एम्पावर्स यू ही वील एम्पावर यू गायड यू निर्वोज जायनाकात हे डिफरंट सेपरेट रोल्स तांचे हे फामिलींतल्या कुटुंबांतले बापाचो रोल बापाचो पाड रोचणेचो सांबाळपाचो पुताचो सोडवणेचो रिडीमर पवित्र आत्मो गायड वाट दाखोवपी बळ दी बळवंत काय दी आमकां ते पवित्र आत्म्या इट एम्पावर्स अस इट स्ट्रेंथन्स अस हे पवित्र आत्म्याचे पवित्र ह्या पयल्या कुटुंबाचे ओरिजिनल फॅमिली देव
ह्या कुटुंबाचे वांगडी देव, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. कालच्या दिसा ही परब आमी दबाज्यान केल्या. आमच्या कुटुंबात कितें चलता, कशें आसात आमचे कुटुंब. हालींच महाराष्ट्रा ह्या राज्यांतली खबर. एकलो दोतोर, डॉक्टर भुरग्यांचो, चायल्ड स्पेशलिस्ट वो इंग्लीश भाशेन पेडिएट्रिशियन म्हणटा आमी, फामाद. एका जाणट्याच्या घरान बेवारस कसो सोंपलो म्हळ्यार कोण ना. ताका 2 भुरगीं आसलीं, चेडो चेडू. शिकयलीं कित्याक तो डॉक्टर, बरी शिकयली. आनी उरली डिग्री घेवपाक आनी उंचलें शिकप करपाक भायल्या देशांत धाडलीं. पूत अमेरिकेक गेलो. गेलो तो गेलोच. सुकणीं जशीं उडोन गेलीं म्हणटकूच गेलीं. पोत्ती आनी गोंठाराक येना तो ते भाशेन तो गेलोच. आनी धुवूय शिकोवपूच गेल्ली. ती गेली आनी थंयसर ती स्थायीक जाली, थंयच काजार जाली. आनी आपल्या नातें, आपलो गांव, आपलें घर ताचेर विसर पडलो. ती आनी येयलीच ना. सुकण्या भाशेन. दीस पळाणले, दोतोराची बायल दुयेंत जाली, बरीच दुयेंत जाली. ह्या वयसान 2 भुरग्यांक सांगलें, पूत अमेरिकेक काजार जाला, थंय सेटल जाला. धूव आनी खंयच्या गांवांत काजार जाल्या देसांत आपल्या घरकाराचो वेळ, म्हळ्यार धूव जावूय आनी खंय. बाबा तुमची आवय खूब दुयेंत आसा, येयात. आमी खूब बिजी आसा, पळयता जाता जाल्यार. हो तांचो उलटो जबाब. आयलींच ना, मेली बायल. मरणाची खबर कळयली, येतात जाल्यार पळोवपाक, मरणांक तरी नदर घालपाक. ना, आयलींच ना. मरणूय मरणाचेर नदर ना, आवय दुयेंत जाल्या, कांय ना. दोतोराक मरण करचें पडलें. जाणटी पिराय वाडटा, पिराय सदांच उरना. एकलोच घरान एक सुरो. कितें कोत्तलो, आपली काळजी घेवपाक जायना आतां. आपणेच वाट धरली. अनाथ आश्रमाची, ओल्ड एज होम, जाणट्यांच्या घराची. थंयसर दीस गेले, मरण आयलें. ह्या आश्रमाच्या मनशांनी, वेवस्थापक मॅनेजर कोण आसात ते, कळयलें भुरग्यांक, तुमचो बापूय डॉक्टर सोंपलो. तांणी पत्ती उलटी जाप दिली. ते कितें सोपस्कार आसात, कितें फॉर्मेलिटी आसात मरणाच्यो, त्यो मातश्यो तुमीच करात. कितें ते स्पेस जाता तो आमी धाडटा. मुग्दलें काम. आनी ह्या मॅनेजमेंटान, ह्या आश्रमाच्या येदो व्हडलो दोतोर, चायल्ड स्पेशलिस्ट, पेडिएट्रिशियन, कोण नासतना, आसोन कोण नासतना फामिलीचो एक अंत जालो, शेवट जालो. ही एक घडणी न्हय. व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांच्यो आनी कोणाचे भुरगीं चड शिकोन वो दुसऱ्यांची जी भायर गेलीं, ती आनी परत गांवघराक तें नातें तोड नाच जावन तांचें गेलें. ही आयची परिस्थिती. हो हें चित्र आयच्या कुटुंबाचें. हांव व्हडलो डॉक्ट्रायनल, आय एम नॉट गिवींग यू अ डॉक्ट्रायनल सर्मन टुडे.
फॅमिलीचेर डॉक्ट्रायनल सरमन दिवन तो तकलेन वयचो ना आनी काळजानूय पावचो ना. असल्यो देखी दिल्यारूच कितेंय सांगलें जाल्यार आमच्या त्या काळजाक लागता. व्हडले डॉक्ट्रीन सांगलें जाल्यार तें मातशें तकलेनूच उरता. शिकलेल्यांक तें सजमता, दुसऱ्यांक तें वचना. दोगूस हे विशय मातशे प्रॅक्टिकल जाले जाल्यार आमकां तें जिविताक लागू जाता. आयज आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारली जाल्यार 2 भासांचें कुटुंब जायत्या वर्गान घालूं येता, पूण इन जनरल 2च भासांनी आमच्यान 2 कॅटेगरीनी ते घालूं येता. एक बरो कुटुंब आनी एक वायट कुटुंब. बरो कुटुंब म्हळ्यार कितें? देवभिरांतेचो म्युच्युअल रिस्पेक्ट, मान सगळें त्या कुटुंबान आसा. एकामेकाक समजून घेवप, एकामेकाक मानान लेखप. द मेन कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ अ फॅमिली इज वननेस. इट्स फावंडेशन इज लव. हें आसा जालें मुखेल गूण एकपण. It speaks of communion of persons from the community of the Father, Son and Holy Spirit. पवित्र त्रित्वेच्या एकचारान जियेतेली. There is mutual understanding. There is understanding, harmony, mutual respect, give and take. हे बऱ्या कुटुंबान हे गूण आसतले. समजून घेतात समजी. भाग्यवंत कुटुंब पयलो, होली फॅमिली, सायबीण माय भाग्यवंत जोजे असलो. म्युच्युअल रिस्पेक्ट, मान, कितें वयर सकयल जालां तें पालोवन घेवप, सोबोवन घेवप. आनी वायट कुटुंब म्हळ्यार थंयसर सगळें काळोखाचें वातावरण, चाळवप एकामेकाचेर क्षुल्लक कारणां खातीर. क्षुल्लक कारणां खातीर चाळवप, किमार जावप. हें खंय आहा, तें खंय आहा, हें हांगा सरलें, थंय कशें पावलें, हें कित्याक जालें, तें कित्याक जालें. काळो घुसपागोंडोळ 2 भासांचे इन जनरल आमच्यान कुटुंब घालूं येता. आनी चड असले कुटुंब काळोखान जियेतेले वायट कुटुंब आमकां ही परिस्थिती ही आमी मानून घेतले ना म्हणूंक जायना. बरे आसात थोडे, पूण चडशे वाडत आसात ते असले, कोणाचें कोणाक पडोंक ना. दुसऱ्याची खुशालकाय परस म्हजी खुशालकाय उरती. थंय काळोख आसा. म्हजें हें खंय आहा, तें खंय आहा, थंयसर तें. आनी ह्यो वस्तू कित्याक घडटात? काळोखाचे कुटुंब कित्याक जातात? वायट कुटुंब आमकां कित्याक मेळटात? ताचो जबाब आमकां पवित्र पुस्तकांतूच मेवता गेले जाल्यार. कालूच हांव म्हजे इगोर्जेन तिराखोल, हांव 2 इगोर्जांनी आसा, केरी इगोर्जेन, मागीर फेरीबोट काडून तिराखोल इगोर्जेन. थंय मिस करून कोणाचो बुन्यादीचो फातर घालूंक गेल्लो. थंयसर पयलींच इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, सुरवातेचीं उतरां आसात. दे रायट कोत्ताना, ती रीत कोत्ताना, फावंडेशन स्टोन, बुन्यादीचो फातर घाल, अशीं आसा. जोर सर्वेश्वर तुमचें घर बांदिना तर तुमचो बांदप्यालो वावर फुकट गेलो. थंयसर आमकां हीं उतरां मेळटात. खंयचीं उतरां तीं? बायबलांतलीं. साम 127 127वें स्तोत्र आमकां तें सांगता. इफ द लॉर्ड डज नॉट बिल्ड अ हावस, द वर्क ऑफ द बिल्डर्स इज युजलेस. हीं उतरां कोंकणी भाशेन बरीं आसात. तो जोर सर्वेश्वर देव तुमचें घर बांदिना तुमचो वावर फुकट गेलो. इट इज इन वेन. वॉट एवर यू डू. आयज जायते घराबे देव बांदिना, देवाचेर ना फावंडेशन, तें मोगाचेर ना. मोग म्हळ्यार देव आमी म्हणटा, तें दुडवांचेर आसा वो आनी दुसऱ्या वस्तूंचेर. मागीर ते असले कुटुंब. फुडें आमकां त्या स्तोत्रान मेळटा, इफ द लॉर्ड डज नॉट प्रोटेक्ट द सिटी, इट इज युजलेस फॉर द सेंट्रीज टू स्टँड गार्ड.
तुमचें शार देव राखना जाल्यार तुमचो गांव ते गुरखा आसात बॉर्डरीचेर दारवंट्यार आसात ते कोंताय ना. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those he loves while they are asleep. आपणाचेर पात येवन जियेतल्यांक, आपणाचेर आपल्या घराची बुनयाद घालतल्यांक, मोगाचेर बुनयाद घालून जियेतल्यांक, ती न्हिदलेलीं आसूं वो जागी आसूं, देव तांची काळजी घेतलो. दुसऱ्यांचें शार कितले बायल्यान जाल्यार इट इज युजलेस म्हणटा. दुर्दैवान असलेंच कितें तरी आयज कुटुंबात आमच्या जालां आनी असलें काळोखाचें घुस्पा गोंदळाचें कुटुंब आमकां दिसान दीस वाडलेलें कोणाचें पडूंक ना. हे आतां येदो व्हडलो दोतोर ताचीं भुरगीं इतलीं शिकलीं, सगळें ताणें सेक्युलर दिलें तांकां, संवसाराचें सगळें तांकां दिलें, संवसाराचेर बांदलो कुटुंब. कितें जालो बेवारस कोण ना, नोबडी इज टू क्लेम ही इज माय फादर, वो रडपाक एक दूख घडोवपाक कोण ना. आमी नियाळ करची, आमी कुटुंबान घडये जाता आसतलें. दुसरें म्हळ्यार गालास्करांक बरोवन सांत पावलो सांगता 5व्या आवेस्वरान, चवथ्या आवेस्वरान 16वी ओळ, लेट द स्पिरीट डिरेक्ट युअर लायफ्स and you will not satisfy the desires of human nature. कुडीच्यो खोशयो ओतम्याचेर आड, ओतम्याच्यो खोशयो कुडीचेर आड, ताळ पडना. These two are enemies, and this means you cannot do what you want to do. If the Spirit leads you, then you are not subject to the law. आयज कुटुंब आमचें हेच ओतम्या प्रमाणे न्हय, सैमा मनशाच्या सैमा प्रमाणे. कुडीच्यो खोशयो तसलें जालें म्हणटकूच मागीर कुटुंब असलें. बगाड भाव भयणीनो, जेजू आपल्या कुटुंबाक, आपल्या माय पायक खालतो रावलो म्हूण आमी आयकलां. आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. ल्हान जालो, गांवांत गांवघरा गेलो, तांचेशीन रावलो, बापायक आपले आदार केलो, ताचे लागच्यान काम कशें करचें हें सगळें शिकलो आनी तांकां खालतो रावलो. देव जाणवायेन वाडत गेलो. आमच्या भुरग्यांक तें पयलें शिकोवया, देव जाणवाय, मागीर ह्यो खबरो जातात. गेले पूत भुरगीं तीं गेलींच, पत्त्यान येयनात मागीर. आयचीं भुरगीं आमचें शिको, आपलें शिकप जायसर आमच्या उतराक ती मान दितात, आमचें उतर आयकतात. दे ओबे अस. एज लॉंग एज दे आर स्टडींग, दे आर अंडर अस. एकदां तांकां शिरवीस लागली, बरें पगार जोडूंक लागले, मागीर ते बापायक पयलीं शापोतां सांगतात, तुवें आमचे खातीर कितें केलां, कितें दिलां तुवें आमकां. बापायन सगळें जिवीत सोंपयलां हांकां वयर काडपाक. सॅक्रिफीस कितलो केला तें विसरले. आनी आतां तुवें आमचे खातीर कितें केलां, वॉट हॅव यू डन फॉर अस. आनी आपूण लोकांक सांगूंक बापाय खातीर हें केलें तें केलें, आवय खातीर हें केलें तें केलें, फोगेट्यो मारून दाखयतात. पूण तुजे खातीर आवय बापायन बापूय केन्ना हिशोब लावन दवरिना. तुका शिकप दिल्लें, ताचो देस्पेस इतलो जाला, तुका गाडी घेतलेली, तुका हॉस्पिटलान व्हेल्लो, कितले दीस तूं हॉस्पिटलान आसलो, एक्सिडेंट जाल्लो, बापायन व्हडली वडेरी करून दवरूंक ना. पूण आयज आमचीं भुरगीं शिकल्यान आनी अशें घडटा. एक जाणा जावया, हमारा परिवार हमारी छोटी सी दुनिया है. आमचो फामील हो एक धाकटोसो संवसार. आनी असलें वातावरण तर जालें जाल्यार
तो संवसार दुसपटलेलो जालो. फामील तर हें जाली जाल्यार आनी कितें उरलां मागीर. ह्या कुटुंबान एकामेका सगळें मान मोग मोर्याद ना. मागीर भायर कशें दिसतलें सैमान. आयज सैमाचोय आमी तो वी आर द पार्ट ऑफ दीस होल एनवायरमेंट. आमी घरांतूच आसा तें न्हय. आयज होय उगडास करता. आयज 5 तारीख जुनाची. आयज नियाळ मातसो दुसरो करया कित्याक आयच्या नियाळाक लागू जाता तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. देवान संवसार पळयलो शब्द आसलो. एका शब्दा वरवीं देवान शब्द मनीस जावन आसलो. हें आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां. देवान सगळें रचलें आनी रचल्या उपरांत देवान पुता देव कितें म्हणटा आमच्या लेट अस मेक और क्रिएट मॅन इन आवर इमेज एंड लायकनेस. देव हांगा म्हणना थंयसर. जेनेसीस 1:26 सांगता आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी रचया. म्हणल्यार थंय बाप आसा पूत आसा पवित्र आत्माय आसा. मनीस गोरवान बोल्लो असोच विसरलो देवाक. त्या दोतोरांच्या भुरग्यां भाशेन व्हडलें टावर बांदूंक सोदूंक लागलो. बुरूज बांदूंक सोदूंक लागलो. 9वो हावेसूर वो 11वो हावेसूर जेनेसीस आमकां सांगता. मागीर देव कितें म्हणटा थंयसर कितें मेळटा उतरां वो हे मनीस आयज मातल्यात. ते आमकां विसरल्यात. वचे आनी तांचे भाशेचो घुसपागोंदळ करया. आनी ते वयर सरोंक सोदता ते घुसपतले. आमी म्हणटा आमी रचलेली रचना आतां अशी जाल्या आमी परत वचोन तांकां घुसपावया. ते उंच वचोंक सोदता तांच्या भासा मदें घुसपागोंदळ करता. हें आमकां दोनी देव कुटुंब कसो जियात कोणाक भायर आयना. आमी कितलेय उंच पावूं त्या भुरग्यां भाशेन आतांच्या विसर घालचो न्हय. आयज जायतीं आवय बापूय अशीं बेवारस कशीं कोणूच नासतना सोंपतात. इतले कश्ट पोश्ट सगळे केल्यात ते भुरग्यांक आमी हें सांगूंक गरज. दुसऱ्यांच्या खोशये परस म्हजें सूख दुसऱ्यांच्या सुखा परस म्हजें सूख पयलें हें भायर उडोवया. तें खंय चलता खोट्या कुटुंब वायट कुटुंबान. आयज आमी पर्यावरण दीस पाळटना आमी ह्या पर्यावरणाचो भागीदार फामिली नाक्के आमचें कुटुंब हें सैमा जावन आसा कुटुंब म्हूण आमी ओळखून घेवया. सैमाचोय मोग करुया. पापसाय बाताचो आमकां म्हणटा वी द वर्ल्ड इज अ कॉमन होम. हो कुटुंब हें आख्खो संवसार जावन आसा एक भौशीक घोराबो. इज अ कॉमन होम. इट इज आवर ड्युटी टू टेक केअर ऑफ द नेचर. आपसाहेब सांगता लावदातो सी ह्या डॉक्युमेंटान ताणें आमकां सांगलां ह्या सैमाची राखण करूंक. आयज 5 तारीख जाली सगळें वतूच आसा. एक थेंबो पडोंक ना पावसाचो. एकलो बरयतालो चिमणी पाडली उडून गेली. खार पाडली पळून गेली. झाडे लावले दोगे परतले. बरीं उतरां. चिमणी पाडली म्हळ्यार स्पॅरो. एक सुकणें पाडलें पिंजऱ्यांत तें उडोन गेलें म्हणटा. सुकणें पाडलेलें तें उडोन गेलें. खार पाडली पळून गेली. खार म्हळ्यार मराठी भाशेन चांदी स्क्विरल. ती पाडलेली हांवें पोसलेली पळोन गेली. मागीर हांवें झाडां लायलीं दोगांय आयलीं. आमी जाणा झाडाचेर सुकणें आनी चांदयो भोंवतात. कांय बरीं उतरां. सुकणें पाडलेलें पळोन गेलें. चानयेंक पोसलेली पळोन गेली. झाडां लायतोच दोगांय परतली. सैमाशीन आमी जुळमून घेवन रावप म्हळ्यार पर्यावरण सांबाळप. प्राणी झाडां हातूंतली खंयचीय एक गोश्ट कमी पडली जाल्यार सगळो समतोल हालता. त्या खातीर आमी सांबाळटा. वागांक कोल्यांक सगळ्यांक कोणाक मारूंक जायना. एक खंयचीय जात नश्ट जाली जाल्यार सगळो बॅलन्स हालता. फामिलीचेच वांगडी ते. हें आयज आमी विसरल्या. एक सर्वे केला त्या प्रमाणे 3 सेकंदां खंय फुटबॉल ग्रावंडा येदें मैदान रान नश्ट जाता. 3 सेकंदां. तें वाचूंक फाटीं मेळ्ळें म्हाका.
अशें जर जालें जाल्यार एका दिसा ऑक्सिजन करून कोरोनाच्या दिसांनी आमी वळवळटाल्या तशें जातलें. त्या खातीर झाडां जावन आसात आमची गिरेस्तकाय. ही फकत ऑक्सिजनूच दिनात, सावळी दितात आनी फळांय दितात. आयज होय दीस आमी पाळटा कित्याक वी आर द पार्ट ऑफ दीस वर्ल्ड. आनी पाप साहेबान उगडास केला, वर्ल्ड इज आवर कॉमन होम. ही आमकां इल्ली जाणवाय. सैमाची राखण करपाक 2 झाडां लावपाक. आनीक एक उल्लेख केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान कलकत्त्याच्या 100 वर्सांचें झाड आसा ताचें मोल खंय 1 crore. तें मारूंक जायना. 100 crore इज 1 crore. एका झाडाचें 100 वर्सांचें झाड ताचें मोल सुप्रीम कोर्ट समितीन हालींच निर्णय घेतलो. पर्यावरणाच्या ताचें मोल केलां. फाटींच एका कलकत्त्याच्या हायकोर्टान 63 झाडां मारलेल्या खातीर एका मनशाक 40 कोटींची शिक्षा फावो केल्या, दंड घातला. इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज. आमी कोरोनाच्या दिसांनी बोबो वेली मारताले, कोणूय आमचो दुयेंत जाल्यार ऑक्सिजन करून ही आमची झाडां ही फुकट ऑक्सिजन आमकां दितात. मोरोसोर तांची आमकां सांगात आसा. म्हणटकूच ती आमच्या कुटुंबाचे वांगडी म्हूण आयच्या दिसा वळखूंक आमी जशी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची आमी कॅर घेता तशी आमी घेवंक पवित्र त्रित्वेच्या ह्या कुटुंबाचे देव ह्या कुटुंबाचे दैवीक कुटुंबाचे शेगूण आमच्या जिवितांत मान रेस्पेद दिवन एकामेकाक सुदारसून व्हरूंक बरी आमची कुटुंबां करूं. भाग्यवंत आंतोन कुटुंबान जल्मलो, आमचीं कुटुंबां तसलीं ताच्या कुटुंबा भाशेन जावंक करूंक आमकां कृपा मागून मिसाची भेट फुडें व्हरुया. उबे रावया. थोड्यो आमच्यो गरजो आमच्या कुटुंबा खातीर करीत भशेन ह्या वेळार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती कुटुंबाची तत्वां शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आम्हा समेस्तांनी आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो आज्ञा प्रमाणे जिवन ताची खुशी उंचल्या पावड्यार दवरून आमचे गोराबे ताच्या मोगान वाडोवंक आमकां ताचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आयच्या त्रेजनाचो पयल्या दिसा आपले इंतेसां भेटयलेल्या जो आनी पेमला डिसोजा हांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचे देवान सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका दिनवासता. आमचो आस्कारी ताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. ताचे आसऱ्या खाल आमचें कुटुंब आमी घडोवंक आनी फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण आयच्या दिसा मागता. आमचे सगल्यांचे हांगासर जमलेल्यांचे कुटुंब आमी तुका उबारता. आमच्या कुटुंबांनी काळोख आसा जाल्यार घुस्पा गोंदळ आसा जाल्यार तो पयस कर म्हूण आमी मागता. आमचो कुटुंब तुज्या मोगाचेर खऱ्या मोगाचेर न्हय दुडवांचेर संवसारी वस्तूंचेर बांदून हाडूंक तुज्या मोगाचेर तुज्या शेगुणाचेर पवित्र फामिलीच्या शेगुणाचेर आमचें कुटुंब आमी बांदून हाडूंक तुका मानता तसलें आमचें कुटुंब करून एका दिसा सगळीं आमी कुटुंबाचे वांगडी तुज्या राज्यांत आमी पावूंक आमकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C33 पेज 42. Service pora madun ge amchi dana. 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 म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बळिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दामले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या जगाक सर्वेस पोर मानून घेऊ. बो कोनवाड्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून बागेवंत बोनिफास हाका तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या काळजांनी दोळ्या मुखार दवरलोय. ताच्या परबे दिसा फावो त्या मोनान हें बळिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां बरोवन आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu Sorgani sosar Polya tuझे होय बाबा Sorgi तुका सोय 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 Sorves poraची नवी येतात ताका सोय Sorgi तुका सोय 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 बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोरभूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची हांगा हाजीर आसलेल्या दर एकल्याची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे कोणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटा एक कुटुंब कसो आमी तें म्हणुया. आमच्या कुटुंबांनी मागण्यांत आमी एकठांय रावुया. पवित्र त्रित्वेचे, पवित्र घोराब्याचे, होली फॅमिली हांचे शेगूण आमच्या जिवितांत घोराब्यान आपणावया. पयल्या वाचपान तोबिताची खबर आयकल्या. कोण वच आनी एक हाड आमच्या सोयऱ्यांक जेवणाक आमी जेवया नाका. सोयऱ्या दायऱ्यांची वडो कुटुंबाचे वांगडी हें आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांकूय आमी विसरल्या. हेचे पयलें वाचप आमकां बरी देख दिता. तोबीत आपल्या भुरग्याक धाडटा तोबियासाक वच आनी हाड सोयऱ्यांक जेवणाक. असलेंच दुसऱ्यांचें दादोसपण हाडटली, दुसऱ्यांक दादोसपण दितलीं कुटुंबां करूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन बुडोवन दिवं नाका. सर्वेश्वराचोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जण फामिलींत जल्मल्लो पूत ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी आमी सगळीं ह्याच कुटुंबाचे वांगडी कशे जिवंक आपयल्लीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D6 पेज 49.
जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले वेगळोच कानून रोयलो सगळ्याचो इचार जालो दुस्माना लेगीत घेवया मोगानो जिवीत सारया परत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले परत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले भुकेल्या जेवू काडचे ताणेल्यांक दिवप व्हरचे आंगावले पिल्ल्याक घालचे वासुऱ्यांक विराट दिवचे परत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले परत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले खरेंच हांव तुमकां सांगता सर्व सांडून म्हजो पाटलाव केला ती तुमी सगळीं एकाक शेंबोर घेतल्यात आनी सासणाचें जिवीत जोडटल्यात प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा आमचे अस्कोतायेक तूं गोठायेचें वखद दिताय तुज्या पुताची जेजूची कूड आनी रगत जशें ह्या जेवणाचे शक्तीन कमुन्यावाचे शक्तीन भाग्यवंत बोनिफास हे मोटवाशी बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी दवरून तुवें संपूर्ण केलोय तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बोडान आमच्या जोण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कोर हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन दुनिया देवाच्या कुटुंबाचेर पवित्र त्रित्वेच्या कुटुंबाचेर नदर दवरून व्हरूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तळ्यो कळवळ्यो कोणाक मिसां दिवंक जाय वो इगोर्जे कितें डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी वेचें सवेनूय रूम उक्तो आहा कितें धर्मीक वस्तू घेवंक जाय जाल्यार थंय वेचें तुमकां सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग आमचे इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें आनी 4 व्हिलर्स आमचें पार्किंग लॉट आहा थंय जातलें आमच्या कोंफरात भाव तुमकां सांगतात तें आयकात
जाणट्यांक वो पिडेवंतांक कोण तुमी घेवन येतात तेन्ना तुमचे मोटोर हे वाटेन हाडात. ओ कॉरिडर आहा, हांगा दार आहा, तुंय तांकां देवूं येयात, कित्याक तुवें रॅम्प घातलेले आहा, तांकांच ते वाटेन भितर काडात. आमच्यो विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रूप आमच्या बँड स्टँडान कितें आपली रांदलेल्यो वस्तू विक्रेक घेवन आहात, तुमी तांकां आदार दिवचो. आमी आतां बायगोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें करतले. बागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे मुखार येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उगटें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बुदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायग्योंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्ट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. आतां ह्या वेळार तुका जाय तें बायग्योंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल. ओरचोऱ्यांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनवंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोनासतना विनवंती कर.